पळय तुम्ही कालचे स्टेटमेंट जो काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंटाचो आयला तेणें तुम्ही आयकलां आसतलें की तेणें स्टेटमेंट केला की तेंचो एक लिडर येवपा आसा. आतां पयरूय ताणें सेम स्टेटमेंट केल्लो की तेंचो एक सेंट्रल लिडर येवपा आसा आनी तेन्ना तें डिसिजन जातलें. आतां कितले दीस जाले, आतां फुडली आनीक 2 दीस उरल्या, 8 आनी 9 तारीख नॉमिनेशन फायल करपाक लागून. आयज तो आपणाचेय हांकां दवरिता आनी आमकांय दवरिता, सगळ्यांक हाडून दवरिल्लें आसा. आतां हें कित्याक हाडून दवरलां हें म्हाका दिसता तुमी काँग्रेस पक्षाच्या जो प्रेसिडेंट आसा ताका विचारपाक जाय आनी तो तुमकां सारकें सांगपाक शकतलो की प्रत्येक वेळार प्रेस बायट दिता तेन्ना तो एकूच सांगता फाल्यां येतले फाल्यां येतले फाल्यां. आतां खंयची फाल्यां जेन्ना सगळें सोंपतलें आमी आयज आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसता तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट जावं बाकीची कितें जाय नो ड्यूटी सर्टिफिकेट हें सगळें रेडी करपाक जाय. सो हें आमकां नो टायमान आमकां करचें पडटा, आमकां सगळ्याक धांवपळ करची पडटा. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्टी प्रेसिडेंटान घेवपाक जाय आसली आनी त्या पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका तरी दिसना तेणें घेतल्या कशी. घेतल्या आसतली नाल्यार येन्ना म्हटल्यार तेणें आपणाच्या कितें हें आसा तें आउट करपाक जाय. आमी इतले बॅकफुटार रावले, आमी स्टेटमेंटां पासून काडूना. सो आतां आमकां आमचें डिसिजन घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आसा आनी तेंच आमी आतां करता. आजचे भितर समज कॉम्प्रोमायज जालें जाल्यार तुमी कॉम्प्रोमायज करपाक तयार आहात? पळय आमी खूब प्रयास केले आनी खुबशे तेंच्याही पार्टी लिडरांनी प्रयास केल्ले आनी त्या पार्टी लिडरांनी तुमकां पळयलां आसतलें मिडिया माध्यमांतून तेंच्यांनी सांगलें की हें जाता तें सारकें ना, आमी कितें करपाक जाय तें वांगडा मेळोन करपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी वांगडा मेळोन करपाक लागून रावल्ले. आमी पळयता की काँग्रेसीची लिस्ट आउट केली आमकां सांगप पासून ना, मागीर जेन्ना परत दुसरी लिस्ट आमी आउट केली आनी आमी आमचें जें काम आसा तें आतां आमी काम घेवन फुडें वयता. कित्याक आतां कोणाकूच टायम ना. अरे केन्ना जातलें? बीजेपी इज फूल फ्लॅश रेडी. तेंच्यांनी सगळी आपणाची जी हें आसा ती सिटां आउट केल्लीं आसा. म्हटल्यार काँग्रेस तो पार्टी प्रेसिडेंट जो आसा तो पार्टी प्रेसिडेंट कितें करपाक सोदता? ताजो फ्लायट गेली हें गेलें पयर सगळ्यांक खबर आसा दिल्लीच्यान फ्लायट येवपाक नासलो. तो तेणें स्टेटमेंट जेन्ना केलो फ्लायट ना हें ना कालचो स्टेटमेंट पयर तुका खबर नासलें? जावं आयज वर्च्युअली तूं उलोवपाक जातालें, वर्च्युअली तुवें डिस्कशन करपाक जातालें. आयज सगळें मिडिया आसा, सोशल मिडिया आसा, सगळें आसा. पूण हें कसली फोटिंगपणां चलता ती तेका म्हाका दिसता तुमी विचारपाक जाय. सिटां लागून कितें हें जालें काय म्हणून प्रॉब्लेम जालो काय म्हणून? पळय आमी तेजो ब्रीफ थोरायणपणान आमचे सगळे पार्टीचे हें आसा ते वांगडा मेळोन तुमकां ब्रिफींग करतले कितें आसा आनी कितें ना तें. पण आमी आमचें काम जें आसा तें सुरू केल्लें आसा. आमी फुडें वयता. कित्याक आतां आनी रावपाक ना. आतां फुडले समज 12-13 दीस आमकां मेळटा त्या दिसा भितरूच आमकां सगळी कॅम्पेनींग करपाक जाय. एक जे कॅन्डिडेट आसा ह्या कॅन्डिडेटान ती कॅम्पेनींग करपाक जाय. आमकां स्वता म्हाका म्हाज्या मतदारसंघात ती कॅम्पेनींग करपाक जाय. सो सगळ्यांचेर प्रेशर आसा. अशें न्हू कितें आसा तो हांव नगो कित्याक थंय बसला तो एक तोच स्टेटमेंट फाल्यां करतले फाल्यां सांगता. अरे कितली फाल्यां जावन गेली? तुमीच चिंता की केन्ना फाल्यां येतलो, केन्ना तो हें जातलो. पयरचे दिसा म्हणजे पयर तो सांगतालो फाल्यां येतलो, काल तो सांगता परत फाल्यां येतले. पण फाल्यां खंयची फाल्यां? सिटां लागून कितें हें जालें काय म्हणून प्रॉब्लेम लागून कितें आसलें नाल्यार तेंच्यांनी डिस्कशन करपाक जाल्लें, तेंच्यांनी सांगपाक जाल्लें. सांगपाक नासतना आमचें केन्ना एक आउट जाल्लें आनी कितें जाल्लें तेन्ना सगळें हें जाल्लें फायनलायज जाल्लें. पण फुडें आमकां कांयच सांगिना, फुडें कांय उलोवपाकूय रेडी ना आनी फक्त सांगता फाल्यां येतलो तर कोण फाल्यां येतलो तर तुमी तेका विचारा. आनी केन्ना पावतलो? तेजी फ्लायटीर येतलो, रेल्वेन येता, बसीन येता, चलत येता, सायकलीन येता, कसो येता तो तरी कळपाक जाय. हें तेणेन क्लियरिफाय करपाक जाय कसो येता.